प्राचीन काळान आसात आनी हो काळ आमी फाटल्या दिसांनी सुरू केला 40 दिसांचो पवित्र काळ. आनी ह्या काळान आमी आयकलां लेवी हो माथेवाची आपोवण्याची खबर. प्राचीन काळ आनी हे आपोवणेचो कसलो संबंद आसा काय म्हाका दिसता खास घोट संबंद आसा. लेवी हो मॅथ्यू कोण जाय तो एक जुदेव शिकलोलो, पण ताचेच भाव जुदेव भाव ताका पोस दवरताले. म्हणटल्यार तूं घातकी घात करपी फटकेरो नागवणी कित्याक जायत. माथ्यू लेवी जुदेव आसून रोमी सरकाराक नोकरी करतालो. कसली नोकरी? 2 वस्तूदराची टॅक्स कलेक्टराची. जुदेव म्हणटाले तूं आमचो भाव पूण तूं दुस्मानाक नोकरी करता, तूं घातकी घात करपी. ताका पयस पयस दवरताले. तुमकां खबर आसतली त्या काळार जुदेव आनी रोमी कोण नासलें, कित्याक रोमी सरकार जुदेवांचे देशाचें राज करून करतालो आनी जुदेव आपणाक स्वतंत्राय खातीर झगडटाले. देखून जुदेव माथ्यवाक पयस दवरताले. सुवातेर म्हणटाले तूं फटकेरो, चोर, नागवणी. कित्याक माथ्यू आपल्या ऑफिसान बसून दोंड घेतालो. जे वापारी ते वेताले ताच्यान दोंड घेतालो. रोमी सरकार ताका पगार दितालेत, तरी तो चोरयान ह्या वेपाऱ्याचे चड पयशे घेतालो. देखून ते म्हणटा तूं चोर, नागवणी. ताका पयस पयस दवरतालेत. पण जेजू ताका पयस दवरिना. जेजू ते वाटे पासार जालो, ताका पळयलें हो एक बरो मनीस, म्हजो शीश जावंक पावता आनी म्हजी मिरसांव फुडें व्हरूंक ताका येतलें. म्हणटा म्हज्या फाटल्यान ये. माथेवाची जेजूची केन्नाच भेट जावंक ना, माथ्यान ताका केन्नाच पळोवंक ना. पण जेजूची उतरां आयकून तो आपले दंडो, ऑफिस, कुटूंब सोडटा, जेजूचो पाटलाव करता. तशें पेद्रून, सिमोवान, तशें जुआंव आनी याकोबान केलें, तशें माथ्यू करता. हे खुणां आसा. खुणां म्हणजे फाटलें जिवीत, पातकी जिवीत सांडटा आनी फुडलें जिवीत माथ्यू आपले जिवाचे हातांत घालता. जिवाचे तो भरभासो दवरता आनी आपलें जिवीत घालता. आनी खुशालकायेन आमी आयकलां तो एक व्हडली पार्टी दिता आमच्या इश्टांक, 2 वसुदारांक. आनी हे पळोवन दोन शास्त्री गुणगुणटात. कितें म्हणटात? तुमचो गुरुजी पातकां बरोबर जेवण करता. जेजू कितें म्हणटा? हांव आयलो तुमकां न्हू, तुमचे मदीं म्हणटा थंय बरे मनीस. हांव आयलो तेज्या खातीर, कित्याक पातकी तें जिवीत बदलूंक हांव आयलो. मोगाचे बाबा भयणीनो, आमी प्राचीन काळान आसात. हो पवित्र काळ, कृपेचो काळ. जेजू आमकां पवित्र करूंक आपोवण्यान दिता, म्हणजे फाटल्यान दियात. आनी आमकां जायते उपाय दिल्यात. मागणें, उपास, दोन दान दिवंक. ही 3 वस्तू गरजेच्यो. पण हेच्या आनी एक गोश्ट गरजेची आसा. ती म्हणजे जोएल पुस्तकांत म्हणटा, डू नॉट रेंट युअर क्लोथ्स, रेंट युअर हार्ट्स. तुमचे आंगवस्त्र पिंजू नाकात, पण काळीज पिंजात. कित्याक काळजांत आसतात भावना, जी वायट भावना, द्वेष, राग आदी. भावणेनो, हो काळ आमचो खरेंच पवित्र जातलो जर आमची भावना म्हण बदलल्यार, आमी दुसऱ्यांक आदार दिल्यार. जशें आमी पयले पासून आयकलां, आमी उजवाडाची भुरगीं जाल्यार आमी दोग पावतलीं जर आमी दुसऱ्यांक आदार दिल्यार, भोव करून जे आमकां आमचो आदार मागतात, दुस्मानाक मोग केल्यार आनी ताचे पासून मागल्यार, तर आज आमी खास ह्या काळांत जिवीत बदलूंक प्रयत्न करुया. आनी जे उपाय आमकां देवान दिल्यात ते वापरून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक
देवाची कृपा आमी ह्या मिसा भेटेंत मागुया.